जुलय 22 बाग्योंत मारिया मागदलेनाची परोप. जुवावा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. अध्याय 20 ओळी 1 आणि 11 ते 18. सातळ्याच्या पहिल्या दिसा मागदालाची मारिया भोव सकाळी आजून काळोख आसतना जेजूच्या फणाशी आयली. तिने समाधी वेली फातर काढलेली देखली. मारिया समाधी लागीं रडत रावली. रडटना उडो घालून समाधीन पळयत जाल्यार धवी आंगोलतली न्हेसलेले दोग देवदूत तिने देखले. थंय जेजूची कूड दवरलेली, थंय ते बसून आसले. एकलो तकले वाटेन आनी दुसरो पांया वाटेन. आनी तिका म्हटलें, बाय, तूं कित्याक रडटाय? तिणें तांकां म्हटलें, कित्याक म्हज्या सुमयांक काडून व्हेलो आनी ताका खंय घाला तो हांव नकळो. अशें म्हणून तिणें पाट वळोवली आनी जेजूक थंय आसलो तो देखलो. पूण तो जेजू म्हूण तिणें ताका वळखूंक ना. जेजून तिका म्हटलें, बाय, तूं कित्याक रडटाय? कोणाक सोदताय तूं? तो माळी म्हूण चिंतून तिणें ताका म्हटलें, सायबा, तुवें ताका काडून व्हेलाय जाल्यार ताका खंय घालाय तो म्हाका सांग आनी हांव ताका काडून व्हरतली. जेजून तिका म्हटलें, मारिये. तिणें वळोन ताका म्हटलें, राबोनी, म्हणजे गुरुजी. जेजून तिका म्हटलें, म्हाका धरून रावूं नाका. हांव आजून बापा सुरशी चडूंक ना. पूण म्हज्या भावाशी वच आनी तांकां अशें सांग, म्हज्या बापा आनी तुमच्या बापाशी, म्हज्या देवा आनी तुमच्या देवाशी हांव चडून वेतां. मागदलाची मारिया गेली आनी आपणे सोमयांक पळयला आनी ताणें आपणाक अशें सांगलां म्हूण तिणें शिसांक कळयलें. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. वाखाणी तुका क्रिस्ता. प्रितीच्या भावा भयणांनो, आयज आमी मारिया मागदलेनाची दोबाजीक परोप समोरता. आयच्या दिसा आयच्या शुभ आमी पळयता जेजू मरोन ताका फणान घातलेलो. आनी भोव सकाळी मारिया साताळ्याच्या पयल्या दिसा आजून काळोख आसतना जेजूच्या फणाशी आयली. आनी ती पळयता फणावेली फातर काडलेली. थंय 2 देवदूत तिका दिश्टी पडटात आनी ती रडटा आनी म्हणटा, सोमया जेजूक तुमी काडून व्हेला जाल्यार म्हाका सांग. जेजू तिका म्हणटा, बाय, तूं कित्याक रडटाय? अशा वेळार ती सजमता तो माळी म्हणून. आनी जेन्ना जेजून तिका नांवान उलो मारले तेन्ना ती ताका वळखूंक पावता आनी म्हणटा, राबोनी, म्हणजे गुरुजी. आनी जेजू तिका म्हणटा, म्हाका धरून रावूं नाका. हांव आजून बापा सुरशी चडूंक ना. पूण म्हज्या भावाशी वच आनी तांकां अशें सांग, म्हज्या बापा आनी तुमच्या बापाशी, म्हज्या देवा आनी तुमच्या देवाशी हांव चडून वेतां. म्हटल्यार जेजू मारिया मागदलेनाक मिसांव दिता. ताची खबर परगटूंक ताच्या भावांक अशें सांग. मारिया मागदलेनान गेली आनी आपणे सोमयांक पळयला म्हूण तिणें शिसांक कळीत केलें. प्रितीच्या भाव भयणांनो, मारिया मागदलेनाक भाग मेळ्ळे पुनर्जीवन जाल्लो जेजूक पळोवंक सर्वांच्या आदीं. आनी जेजून दिल्लें मिसांव ती प्रामाणीकपणान पूर्ण करता. जेजूच्या फणासरशी सगळ्या परस पयलीं ती पावली. आनी जेजूचो फोण खाली आसा तो तिणें पयलो देखलो. ह्या तिच्या बरेपणा खातीर पुनर्जीवन जेजूक सगळ्यांत पयलो पळोवचें भाग तिका फावो जालें.
जेजूची सांग ताच्या पुनर्जन्मपणाची खबर मारिया मागदलेनान दिली आणि प्रामाणिकपणान जीवन शुभवर्तमानाची परगटणार ती जाली. आमी आमच्या पुनर्जीवन जाल्ल्या जेजूक सोदून ताच्या पांयां पडून आनी तो दिता ते मिसांव जेजूक परगटूंक आमकां देवाची कृपा मागोया. आमेन.